नमस्कार. आयच्या हिडोनात तुमकां सगळ्याक येवकार. आज आमचे बरोबर असे गेस्ट आसात. म्हाका दिसता तांचो राजकीय प्रवास जर पळयलो आनी लेटेस्ट जर घडामोडी पळयल्यो जाल्यार गोंयच्या राजकारणात कितें चल्लां आनी कितें जावपाक शकता हाचो अदमास येतलो. फातोड्डेचे आमदार, गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय. सगळ्यांत पयली गजाल, तुमी तुमचो नगराध्यक्ष बी परत हाडलो, पूण हो नगराध्यक्ष परत हाडटना ज्यो घडामोडी जाल्यो त्यो पळयतकीर एनलायज करपाक खूब कठीण जाता. नक्की कितें जालें? कारण पळय, तुमी 13 ते 12 आतां BJPचे 12 नात थंय, काँग्रेसीचे 12 नात थंय आनी तुमचे 13 नात थंय. मागीर हें गणित कशें? वॉट इज दीस अरिथमेटीक? ना, कसलोच त्रास जावंक जायना हें एनलायज करपाक. तूं म्हणटा एनलायज करूंक त्रास जाता म्हणटा तो. गणित कळना, सो हांव राजकारण विचारता तुका. राजकारणांतल्यानूच गणित जाता. हय. आनी गणितांतल्यान राजकारण जाता. पयलें म्हणल्यार काँग्रेसीचो जो कॅन्डिडेट आशिल्लो ताणें म्हणलें आपल्याक 6 मतां आमचीं आसा, आपल्याक पडलीं 12, उरिल्लीं खंयच्यान पडलीं ती तुमी पळया. आमी आशिल्ले 12, आमकां पडलीं 13, सो आमकां 1 एक्स्ट्रा मत पडलें. पूण ताका 6 एक्स्ट्रा मतां पडलीं. 6 एक्स्ट्रा मतां खंयच्यान पडूंक शकता? BJPचो कांय कॅन्डिडेट नाशिल्लो, सो BJP आनी काँग्रेस थंय एक जाली. म्हाका दिसता हे नॅशनल न्यूज जाल्ली आहा, खूब भायले पेपरांनी हें आयिल्लें आहा की काँग्रेस आनी BJP कॉम्बिनेशन, एक जॉयंट वेंचर उघडपणान पयलेचदां हें जाल्लें आहा देशान. आनी हें गोंयांतल्यान जाता. गोंय तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार सगळें म्हणल्यार एंटी डिफेक्शनान आमकां चडांत चड केस लॉ दिता. सगळ्यो नोविदादी ज्यो आहा त्यो गोंयच्यान येतात. राजकारण, गव्हर्नर ते स्पीकर मेरेन, गव्हर्नर, स्पीकर, एंटी डिफेक्शन लॉ, यू नेम इट, कितें आसा तें सगळें गोंयच्यान सुरवात जाता. होलसेल डिफेक्शन, रिटेल डिफेक्शन. आतां हें जें जालां हेंय बी एक नवो मॉडल गोंयच्यान ते क्रिएट करूंक सोदतात. हे मॉडलाक म्हाका अशें दिसना की हें ओवरनायट जावंक शकता म्हणून. म्हाका दिसता हें दीस इज अ वेल थॉट ऑफ प्लॅन ऑफ द काँग्रेस. 10 काँग्रेसमॅन जेन्ना BJPन गेले, BJPन जॉयन जाले आनी मंत्री जाले, ताजो इफेक्ट कितें जालो? आमी तातूंतल्यान भायर सरले. सो हे खरेंच रिवोल्ट जावन गेल्ले काय हांकां धाडिल्ले? कोणें धाडिल्ले? धाडिल्ले काँग्रेसीनूच धाडिल्ले न्ही रे. पळय, तांची मैत्री तितलीच बरी आहा. ते भायर जे गेले तांणी सांगलां आसतलें काँग्रेसी कडेन एलायन्स करुया म्हणून. मडगांवान जें जालां हें काँग्रेस BJPचें एलायन्स. आनी तातूंत एक कोण तरी स्वाभिमानी मनीस आसतलो जाका हें सारकें दिसूंक ना आनी ताणें आमकां मत मारलां. तशें बेश्टेच कोणाचो स्वाभिमान बी जागृत जायना. ना, स्वाभिमान जागृत जातलोच. कित्याक आज जेन्ना काँग्रेस मुक्त भारत म्हणून BJPचो स्लोगन आहा तेन्ना आतां तुवें म्हणनाका एक मत कोणी मारलें तें आपल्याकय खबर ना. ना 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 ना, आयक, काँग्रेस मुक्त भारत म्हणून तांचो स्लोगन आहा. पूण काँग्रेस आनी BJP म्हळ्यार दिगंबर कामत आनी प्रमोद सावंत एक जावन ओपोजिशन मुक्त कावन्सील करूंक सोदताले हें क्लियर कट सगळ्यांक दिसलें. आज हें कावन्सिलान आहा, फाल्यां हें गोंयांत जावंक शकता. पूण एक मडगांवचें जर पळयलें जाल्यार एक विचित्र गजाल दिसता म्हाका. जेन्ना फातोर्डा फॉरवर्ड जालें तेन्ना तुमी एकामेका बरोबर वेंचणूक लडयली. प्री-पोल अलायन्स. त्या प्री-पोलाचे मागीर 2017 उपरांत पोस्ट पोल परत भातेरी जाली. ना, भातेरी जाली कित्याक प्री-पोल अलायन्स कोणें केल्लें? हांवें आनी दिगंबरान केल्लें. प्री-पोल हांवें आनी काँग्रेसीन आनी गोवा फॉरवर्डान कित्याक केलें ना? थंय दिगंबरान कितें केलें? आज दिगंबर लेजिस्लेचर पार्टी लिडर. त्या टायमारूय तो एक्स CM आशिल्लो, ताकाय कितें तरी पेज आशिल्लो. वाय कूड यू नॉट स्टिच एन अलायन्स बिटवीन काँग्रेस एंड गोवा फॉरवर्ड? एज अ रिजल्ट ऑफ वीच मेनी थिंग्स हॅपन्ड. इवन रिजल्ट जेन्ना आयलो तेन्ना पासून काँग्रेसीचो स्टँड कितें आशिल्लो की आमकां कोणीय कोता येता पूण गोवा फॉरवर्ड नाका. पण एक गजाल सांगा म्हाका, मागीर तें जालें ताजे उपरांत आतां तुमी दिगंबर कामत भारतीय जनता म्हळ्यार लिडर ऑफ ओपोजिशन आनी एक चीफ मिनिस्टर अलायन्स जाला न्ही रे हांगा. ओपन कळटा न्ही तें टायम्स ऑफ इंडियाची हेडलायन जाल्ली. एक लिडर ऑफ ओपोजिशन गेलो, तूं म्हणटा दुसरो लिडर ऑफ ओपोजिशन. अरे मडगांवान अशें जाल्लें आसा की BJPच्या कावन्सिलरांक काँग्रेसच्या कावन्सिलरान सांगिल्लें आहा की तुमी आमकां मत मारा, नाजाल्यार तुमकां मुख्यमंत्र्याचो आतां फोन येतलो म्हणून. आनी मागीर आयिल्लो आहा. हें जाल्लें आहा. म्हळ्यार काँग्रेस कावन्सिलर BJPच्या कावन्सिलराक कन्वे करता की तुमचो मुख्यमंत्री तुमकां फोन मारतलो, काँग्रेसीक मत मार म्हूण सांगपाक. बरें, एक हें पळय, हें जर आयकूंक गेलें
जाल्यार म्हाका दिसता हें म्हळ्यार त्याच खातीर विचारलें म्हाका हांव- गणीत हांव- आतां हांव- जमना हांव सारको हांव राजकारण तरी आतां हांव समजून घेवपा ना प्रयत्न हें करता जाल्लें आसा न्ही जॉयंट वेंचर म्हजे राजकीय अशें कितें इनिंग्सान हांवें खूब फायट केल्लें आहा हय पूण तें उघडपणान इतलें जायनाशिल्लें आतां इट इज सामकें उघड पण म्हाका एक गजाल सांग. ब्रेझन तुमचे कावन्सिलराक बी फोडपाचो प्रयत्न जालो 100% जाला कोणें केलो काँग्रेसीन काय बीजेपीन काँग्रेसीन केला बीजेपीन करूना बीजेपीन आशिल्लेच न्ही थंय बीजेपी इज नाव मर्ज्ड इन टू काँग्रेस देर यू आर मेकिंग अ व्हेरी सिरियस making a एलिगेशन 100%. यू आर सेइंग दॅट दिगंबर कामतीन तुमचे दिगंबर- कावन्सिलर फोडपाचो प्रयत्न केलो दिगंबर कामतीन आमच्या 3 कावन्सिलरांक आपयले आनी एट द सेम टायम दिगंबर कामतीन म्हाका मॅसेज धाडली की आपूण व्हडलो थंय तातूंत ना आमी उलोवया म्हण म्हळ्यार म्हाका तो थंड दवरून हे सायडीन फाटल्यानल्यान तो करपाक सोदतालो हें म्हाका आतां खूबदां फाटल्यानल्यान जाल्लें आहा सो आतां एक्सपिरियन्स टॉट मी अ लिटल बीट टू बी केअरफूल आनी वीच इज वाय आय वॉज केअरफूल वीच इज वाय आय वॉज नॉट दे कूड नॉट रिपीट वॉट दे डीड इन पोंडा फोंड्या जेन्ना सुदीन ढवळीकर मंत्री आशिल्लो तेन्ना MG आनीक BJP अलायन्स आशिल्लें थंय आनी दे वर रुलींग द कावन्सील जेन्ना सुदीन ढवळीकर गेलो तेन्ना BJP आनी काँग्रेस एक जाली आनी दे आर रुलींग द कावन्सील आतां सुदीन कितें तो सुशेगाद मनीस तो ही इज नॉट गोइंग टू फायट बॅक आय एम नॉट द टायप टू सीट क्वायट आय फॉट बॅक एंड आय प्रोवन वन थिंग की आमी जेन्ना चेअरपर्सन आमचो देंवयलो तो एक मुद्द्याचेर देंवयल्लो की गोंयचे जे आयकॉन्स आहात हांकां मान दिवंक जाय म्हणून आनी हाजेर आमी कॉम्प्रोमायज करचे ना म्हणून ते इश्यूचेर आमी आमच्या चेअरपर्सनाक देंवयतना लोकांनी म्हणलें कितें ना ताका तें उडोवपाचेंच आशिल्लें म्हणून एनी केस सो आमी सिद्ध करून दाखयल्लें आहा की आमचे कडेन तेन्नाय मेजॉरिटी आशिल्ली आतांय मेजॉरिटी आसा एक गजाल आसा एक जे मत तुमकां पडलें द विनिंग वोट तुमी बीजेपीचो फोडलो काय काँग्रेसचो फोडलो ना आमी स्वाभिमान बी म्हणचे म्हाका आमी खर्च म्हणलें जातलो कॉन्शियन्स वोट अरे तूं सांग म्हाका खरे बीजेपीचे कोण तरी आसतले थंय तांकां हें कोताक घेतलें हें प्रमोद सावंताक कोताक येता म्हणून सगळे बीजेपीक कोताक येता हें सिद्धार्थ कुंकळकार म्हणटा तुजो आदलो आमदार ताणें ट्वीट केलें मरे उगड की कॉंग्रेच्युलेशन्स टू पुजा नायक म्हणून आतां हाजेर कितें समजता तुका की प्रमोद सावंताक सगळें आवडटा तें सगळें बीजेपीक आवडटा अशें ना प्रमोद सावंत वचून मेरेन मुसोलिनी काय हिटलर जावंक ना गोंयचो मे बी वॉन्टिंग टू बिकम वन पूण जावपाक खूब तेंप आहा ताका गोंयकार तशें उगीच थंडपणान आयकून घेतले अशें ना तें तुम्ही म्हणटात की तुमचो खटाटोप पळोवन भारतीय जनता पक्षाच्या एका कावन्सिलराचे कोसेसांव जागृत जाले हय कॉन्शियन्स सामकें ही हॅज वोटेड एज पर द कॉन्शियन्स ही ऑर शी हॅज वोटेड एज पर द कॉन्शियन्स आमचो कॅन्डिडेट आशिल्लें तें एक नवें भुरगें बारीक समाजाचें भुरगें आनीक म्हाका दिसता एक क्लीन हें कांय कंट्रोवर्सी नाशिल्लें हांवें तांकां इतलेंय म्हणिल्लें की असलें जर तुमचे कडेन आहा जाल्यार वी आर विलिंग टू इवन टॉक टू यू वी आर नॉट व्हेरी म्हळ्यार ताकाच करूंक जाय अशें आमचें हें नाशिल्लें म्हणून पूण दे डीड नॉट कम टू टॉक टू अस एक गजाल सांगा म्हाका ज्या मुद्द्याचेर तुमी म्हळें की आमी आमचो नगराध्यक्ष देंवयलो एक आरोप जाता की वील गो इन टू व्हेरी मेजर थिंग्स फर्स्ट इज विजय सरदेसाय आज मनोहर पर्रीकराची लेगसी म्हणटा इज इट रायट फॉर यू टू क्लेम दॅट नंबर वन वेन तुमी विरोधात आसतना ताका यू टर्न मास्टर म्हणो ह्याव त्याव सगळें म्हळें आनी आज तुमी जेन्ना ताची लेगसी क्लेम करतात नंबर वन डोंट यू थिंक इट इज एन इललेजिटिमेट क्लेम नंबर टू इज ती क्लेम करून तुमकां राजकीय फायदो तरी कितें जावपाक यू आर alienating yourself from the other non-BJP forces by claiming that legacy. First thing is we are not claiming his legacy. Right. We are only showing gratitude to the man. एक रस्तो फातोर्डा मतदारसंघान जे रस्त्याक करपाक ताणें ही इज गॉन आउट ऑफ द वे एंड सँक्शन्ड अ ह्यूज अमावंट आयचे दिसा प्रमोद सावंताच्या काळांत तुका नो फंड्स म्हणटा तें नो फंड्स अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स ना म्हणून हें सगळ्यांत मोस्ट वायडली यूज्ड फ्रेज इन द फायल्स हें जायत आहा अशे टायमार मनोहर पर्रीकरान तो रस्तो करपाक एक आधुनीक रस्तो जे रस्त्याक फायबर ऑप्टीक केबल हे ते डक्ट्स आहात म्हणजे डेडिकेटेड डक्ट्स रस्तो वायडन केला लोकांनी बाय कन्सेंट फाटल्यान चल्ल्या सो हें सगळें करपाक
ताणें ऑलमोस्ट अरावंड 50 कोटी रुपया दिले. सो जे मनशान इतलो आदार केला आनी जे एक ऑलमोस्ट 30 वर्सां जावूं नाशिल्लें तें काम करपाक जे मनशान आमकां हेल्प केला ताका आमी ग्रेटिट्यूड दाखयतात. दीस इज नॉट अबाउट हायजॅकींग एनीबडीज लेगसी. इट इज अबाउट शोईंग ग्रेटिट्यूड. गोंयकारपणाचो आनी गोंयकाराचो एक म्हणल्यार एक इंट्रिन्सीक कॅरेक्टर की आमी आमकां देख आसता, आमी इनग्रात नासतात, वी आर नॉट अनग्रेटफूल. सो वी आर शोईंग ग्रेटिट्यूड टू पर्रीकर and naming a road after him in Fatorda constituency. Nobody has a problem in Fatorda. What is the problem for somebody outside? This is my problem. एक गजाल आसा की तुमी जेन्ना सरकारांतल्यान भायर सरपाची गजाल जाली तेन्ना तुमी जेन्ना मिरामार गेले तुमी यू फाटल्यान तो सारको मनोहर पर्रीकराचो तुमगेलो तो पोस्टर आनी मागीर यू टॉक्ड अबाउट द लेगसी, यू टॉक्ड अबाउट नंबर ऑफ टायम्स आफ्टर दॅट यू रिमाइंडेड बीजेपी दॅट यू आर नॉट फॉलोईंग दॅट लेगसी. सो डोंट यू थिंक एक गजाल तुम्ही क्लेम करप हे मातशी विचित्र हे दिसना? ना आमी खंय क्लेम करता रे? You are not claiming. Today you are saying you are not. आमी लिगसी क्लेम करनात. वी आर ओनली रिकाउंटिंग फॅक्ट्स. डिपरिकरायझेशन म्हणजे कितें आहा तें जाता कशें इन द फेस ऑफ ऑफिसर्स, इन द बिहेवियर ऑफ गव्हर्मेंट, इन द लॅक ऑफ कॉम्पिटन्सी इन द प्रेझेंट गव्हर्मेंट. सी गोंयांत पर्रीकर you have fought against the Parrikarization. We may have fought, but we were allies of his till his death. We kept our word with him. See, one thing is sure, पर्रीकराक लास्ट मुख्यमंत्री हांवें केलो आनी म्हाका गाळी पडल्यो कित्याक मॅन्डेट तुवें हालयली काय म्हणून. पूण करतकर आमी जें कितें गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणून आमी फुडें व्हरताले तातूंत पर्रीकरानूय आमकां आदार दिलो. आमी माड आहा तो झाड केलें, आमी रायस सवाय करपा खातीर स्टेप्स घेतले, नुस्तें करपा खातीर आमी फीश कॉर्पोरेशन हाडपाचें. मेनी थिंग्स वी हॅड put in the pipeline. Unfortunate, cancer doesn't come अशें सांगून अनाउन्स्ड येना तो. पूण ताणें आमकां एक स्ट्रॉंग रिजनलिस्टीक एस्पिरेशन जें आमचें आशिल्लें तें सपोर्ट केलां. ताणें आमचे अडथळे तातूंत मदीं हाडूंक ना. सगळें आमकां जाय तें जावंक ना, पूण खूब वस्तू आमकां जाय त्यो जाल्यो. आमी ताजे बरोबर लास्ट मेरेन रावले आनी सगळ्या हातूंत आमी एक पळयलें की कॉम्पिटन्सी आशिल्ली. He was never an incompetent leader. What we see today is lack of competency in the present government. There is no competent people in the government, which is why see the state of finances today. See, finances आज खंय पावल्या 1950 कोटी प्रमोद सावंतान मुख्यमंत्री जावन लोन घेतला. कित्या खातीर घेतला? कितें नवें ताणें केलां? वायब्रंट केलां कितें? ऑर एवरीथींग इज वायब्रेटिंग? रस्ते वायब्रेट जायत आहात, कांयच वायब्रंट जावंक ना. सो आय डिमांड टुडे दॅट अ व्हायट पेपर ऑन फायनान्सीस. से लेट इज नॉट से तूं मे आय ऑल्सो रीच बियॉन्ड इट नाव. हांवें हें म्हणलें तो आनी कितें म्हणटलो तें नाका. कम आउट विथ अ व्हायट पेपर की बाबा स्टेट ऑफ फायनान्सीस खंय पावल्या, गोंय खंय पावलां, आनी थंय कळटलें तुका दॅट द चेंज फ्रॉम कॉम्पिटन्सी टू लॅक ऑफ कॉम्पिटन्सी. एक गजाल म्हाका, जेन्ना तुमी आतां रस्त्याचें नांव पर्रीकराचेर दवरतात, असली गजाली जेन्ना जाता, डोंट यू थिंक यू आर नाव प्रिडॉमिनंटली एन एंटी बीजेपी फोर्स अगेन? अशी परिस्थिती भितर जेन्ना तुमी पर्रीकराच्या नांवा भोंवतणी बी घुसपावन राजकारण करून तुगेले मागीर देंवयतात नगराध्यक्ष, तुमी स्वताक एंटी बीजेपी फोर्सिसा कडच्यान एलियनेट करतात अशें दिसना? इट मायट बी अ पॉलिटिकली रॉंग स्ट्रॅटजी. आयक, पर्रीकराचें एकूच नांव ना तातूंत. थंय दोतोर जॅक सिकेराचो स्टॅच्यू आहा, एक ओपिनियन पोल स्क्वेअर म्हणून केला, आनी ते ओपिनियन पोल स्क्वेअराचेर दोतोर जॅक सिकेराचो स्टॅच्यू येवप, पुतळो येवप, हें साहजीक. पीपल शूड हॅव एक्सेप्टेड इट. इट इज इन फातोर्डा. नोबडी इज ऑब्जेक्टिंग टू इट. सो दॅट वॉज वन इशू. बीजेपी ओपोज डॉक्टर जॅक सिकेरा स्टॅच्यू. वी वर फर्म ऑन हिम. तिसरें एक पाद्री मिरांदा स्क्वेअर म्हणून करूंक सोदता. पाद्री मिरांदा म्हणटा तो भीक मागून हॉस्पिशो बांदिल्ले. आज ते हॉस्पिशोच्या सायडीन पाद्री मिरांदा स्क्वेअर आमी करूंक सोदता. तिसरो म्हणटा तो कोंकणी मुवमेंटाचो एकूच मारतीर हो आमचो फ्लोरियान वाज म्हणटाले, ताजे आमी एक पुतळो घालूंक सोदताले ताजे घराचे फुडें. चवथो म्हणल्यार एक सेंट जोकिंग सर्कल म्हणून घेवंक सोदताले, तें आमी नांव घेवंक सोदता. पांचवें म्हणटा तें उल्हास बुयांवाच्या नांवार आमी एक रस्तो करूंक सोदता. आतां हे खंय बीजेपी? वेर आर दीस पीपल प्रो बीजेपी? So it is Parrikar is just one of them, one of the 6. So
it is not only about Parrikar. It is about so many other things. It is about basically Goan icons. हे जे नॅशनल पार्टीज आहा हांकां गोंयकारपणाचें कोणूच प्रतीक नाका. दे डोंट वॉन्ट यू टू बी प्राऊड ऑफ युअर आयकॉन्स. दे वॉन्ट यू टू बी प्राऊड ऑफ समथींग बाय वीच कोण तरी बंगालचो ना कोण तरी महाराष्ट्रांतलो तो व्हडलो तांकां. एक गजाल सांगा, इफ अशी जर गजाल आसा आनी यू आर अशें जशें म्हळें की यू आर अगेन नाव प्रिडॉमिनंटली एंटी BJP फोर्स, जें घडलें इन हायंडसायट 2017 जे तुमी युटर्न घेतलें ती चूक आशिल्ली काय 2019 आफ्टर पर्रीकर तुमी स्टील इन स्पायट ऑफ हॅविंग एन ऑपॉर्च्युनिटी टू गो विथ काँग्रेस यू स्टेड विथ BJP ती चूक आशिल्ली? हाव आर यू इव्हॅल्युएटिंग बोथ दीज व्हेरी वन थिंग क्रुशल मुवमेंट्स इन हिस्ट्री? बोथ आर टू डिफरंट इव्हेंट्स. 2017 काँग्रेसीचो स्टँड सदांच आशिल्लो की गोवा फॉरवर्डाक सोडून आमी कितें तें करतले. एन खंयचेय स्टेटमेंटाक एक ओपोजीट रिएक्शन येता. आमी स्वाभिमानी मनीस, ते म्हणटा तुमची गरज ना, आमी तांकां करून दाखयलें दुसरो सरकार. हाजे खातीर आमी सरकार केलो. सरकार करून आमी आमचो मुद्दो खंयच डायल्यूट करूंक ना. आमी जें कितें सांगिल्लें गोंयकारपणाचें जें आमी उलयलेलें आमचे मॅनिफेस्टोन हें आमी इम्प्लिमेंट करीत गेले. पर्रीकार भायर पडलो. पर्रीकार भायर पडटकर नवो मुख्यमंत्री जेन्ना जालो तेन्ना आमी कितें करूंक जाय आशिल्लें. एक प्रश्न असो आहा की तुमी उतर दिल्लें पर्रीकाराक जाल्यार नव्या बरोबर तुमी कित्याक रावले. हो प्रश्न म्हाका एक पडटा आनी हांव मानतां की दीस इज अ पर्टिनंट क्वेश्चन वीच वी नीड टू आन्सर. अशें जालें की आमचे कॅबिनेटान तेन्ना कोणाकूच थंय गट्स जायनासले पर्रीकाराक डायरेक्ट खबऱ्यो उलोवपाक. तातूंत एक उलोवपी आशिल्लो तो हांव. 4-5 दीस पयले तो भायर पडचे पयलीं हांव ताजे म्हऱ्यान गेलो. हांवें ताका म्हणलें की बरें वायट जर जालें कितें जाल्यार फुडें कितें काय म्हणून. तो म्हाका विचारपाक लागलो कितें बरें वायट. हांवें म्हणलें कितें बरें वायट जालें जाल्यार. सो बेजिकली हें उलोवप एक जिवंत मनशा कडेन इज अ डिफिकल्ट कन्वर्सेशन बट इट वॉज एन अनएवॉयडेबल कन्वर्सेशन. सो हांवें ताका सांगलें, हांवें म्हणलें तुजे तकलेन कितें आहा तें तुवें म्हाका सांगपाक तुजें कर्तव्य जाता. कित्याक तुका थंय बसयलाच आनी आमी तुजें तोंड पळोवन हांगा आयिल्ले. आमी जेन्ना हांगाचें रावप ना फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार तें आमी डिसिजन घेवंक जाय आनी तुवें म्हाका सांगप हें तुजें कर्तव्य जाता. तेन्ना म्हाका ताणें सांगलें की कितेंय जालें जाल्यार तूं आमकां सोडून वचचें आहा म्हूण. तूं पार्टीक आपल्या घात करनाका म्हूण. सो हांवें म्हणलें तुजी पार्टी म्हळ्यार कोण, मनीस कोण. सो तो तें अवॉयड करपाक लागलो, नांव घेनासलो. हांवें ताका स्ट्रेट फॉरवर्ड विचारलें की प्रमोद सावंताक तुवें सल्यूट दिला घेवपाक तो कितें तें 26 जानेवारी काय कितें तरी हाका. सो अशें करून तूं ताका मुख्यमंत्री करूंक सोदता काय म्हणून. तेन्ना म्हाका ताणें म्हणलें की ताका कुवत आसा काय म्हणली. हें ताणें म्हाका म्हणलें. हें म्हणटना विटनसूय आहात. एक बिझनेसमॅन जो BJP म्हजे कडेन उलोवपाक सदां वापरताली, आज आसा तो पणजेकारूच तो विटनस आहा थंय. हें म्हाका एग्जॅक्ट कुवत म्हणटा तें उतर म्हजें न्ही. हांव रवींद्र केळकाराचो भाचो आसत पूण म्हजी कोंकणी तितली शुद्ध न्ही. हें उतर तुका म्हाका चिंतचें पडलां हें सांगपाक तुका. टाक करून येवंक ना म्हज्या तोंडान तें. हें ताणें म्हाका म्हणलें. मागीर ताका म्हणलें तशें जाल्यार कोण. तेन्ना ताणें म्हाका एक नवें सांगलें. तो टॅक्निकल उलयतालो. ते ताजो ट्यूब तांबडो जाल्लो म्हळ्यार बेजिकली आय थिंक ही वॉज ब्लिडींग फ्रॉम द लंग. म्हळ्यार हो एपिसोड सोंपुनी मागीर बिरेस्तार आमी उलोवया म्हणून. तशें रोखडेच डेटी दितालो तो. तो एपिसोड मागीर केन्ना सोंपलो ना. तो गेलो हॉस्पिटलांत. तो थंयच्यान तो भायर पडलो. आयलो आनी देन ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू टॉक. पूण हें जाल्लें हें हांव तुका सांगतां. आनीक म्हाका दिसता आतां कॉम्पिटन्सीच्या इश्यूचेर जें कितें म्हळ्यार अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्साच्या इश्यूचेर म्हाका दिसता आमी चूक केली. वी शूड नॉट हॅव कंटिन्यूड वीथ सपोर्टींग BJP. वी शूड हॅव कम आउट. आनी हाजे खातीर हांव गोंयचे जनते कडेन माफी मागूंक सोदतां. ही आमची चूक जाल्ली आहा. आमी प्रमोद सावंताक मुख्यमंत्री म्हणून सपोर्ट करूंक जाय नाशिल्लो
आमी ताज्या अंडर काम करूंक जायनाशिल्लें. हें आज आमकां एक्सपिरियन्सांतल्यान कळटा की हे मनशाक कसलेच प्रिंसिपल ना, पण एक गजाल कसलेच एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्युमेंट ना. यू आर मेकिंग व्हेरी सेन्सेशनल रिव्हिलेशन. येस You are saying in his final moments, येस Manohar Parrikar felt that Pramod Sawant is not a capable chief minister. I don't know what he felt, but he told me this in that many words. ताका कुवत आसा काय म्हणून. It was a प्रश्न. Is it rhetorical? I don't know what it was. This is what he told me. But I'm काय telling तर you, तुझे कडच्यान मी जाणून घेवपाक ना सोदता. म्हजे कडच्यान तो ताका कसो जाणून हांव नो मरे तांकां. आनी हांव प्रमोद सावंताचो खंयचो फ्रेंड. हांव So कितलो you feel that the question was rhetorical? I feel that the question was itself a statement. But I'm also telling you one thing. I respected a dying man's wish and continued with him. कितें आतां some political decision should not be taken by emotion. It should be taken with a pure calculation, which I did not do. I got carried away and I took a stand based on a dying person's wish. की बाबा हाणें म्हणलां अशें तशें म्हणून आसूं. एक जो मुद्दो येता आणि आय वूड बिकॉज यू हॅव बीन सो कॅन्डीड सो ओपन. एक प्रश्न लोकां तकलेंत येवपाक शकता की यू नेगोशिएटेड अ बेटर बार्गेन. Yes. यू बिकेम द डेप्युटी चीफ No, no, see, मिनिस्टर. the negotiation was based on a very simple principle that the chief minister lacked experience. I myself fought for Sudhin Dawlikar to be deputy CM. You can ask Nitin Gadkari this. I demanded that he should be deputy CM. One, for the balance of power, for stability, and second, because of his experience. See, you have to have experience in governance. See, person who is from whatever doctor that he is, to an MLA, to a GSIDC chairman, to speaker, becomes chief minister. कितें तें एक्सपिरियन्स? आनी गोंय आतां पयलीं भशेन ना. जंय मायनींग चलतालें, भरपूर रेवेन्यू जाता, अशें परिस्थिती ना गोंयांत. सेकंडली वयर क्लावड कितलो आहा तुका, खंयच्यो स्किमी डायवर्ट करून गोंया खातीर हाडपाक. सो हें सगळें पळोवंक जाय आनी हें कळपाक इतलोय तुका पार्टी तुका सपोर्ट करता आसत. पार्टीक केन्ना केन्ना अशे प्लायेबल मनीस जाय पडटात. नॅशनल पार्टीक ते जाय पडटात. चड करून अशे बेजिकली तांकां जाय ते भशेन हालपी. पूण तितलेंच जावन फावना. ताका एक्सपिरियन्स आसपाक जाय न्ही. ताका गव्हर्नन्स म्हणटा कितें कळपाक जाय न्ही. आज गव्हर्नन्स कितलें खंय पावलां, फेस्ताक पावलां मरे आमचो सरकार. तूं पळय गोंयांत कितें जाता आतां. तूं म्हाका सांग, प्रमोद सावंतान कितल्यो आमकां उतरां दिलीं एसेंब्लीन आनी कितलीं उतरां ताणें पाळ्ळीं. एक गजाल म्हाका मुद्दम हें करची अशी दिसता. इट हॅज बिकम पर्सनल. नो, इट इज नॉट पर्सनल. तुमी ताजे प्रॉपर्टी वयर काडल्यो, तो तुजी प्रॉपर्टी वयर काडटा. ना पळय एक This has gone beyond criticism of governance or beyond criticism of finances. This certainly looks very personal. No. So I'll tell you only one thing. I don't want to go personal with him because I know on merits I have got a proper argument against him. See, the assembly is the temple of democracy. It is a solemn word in the assembly that becomes a law. Now, if an assurance is given in the assembly, for example, in the case of the western bypass. The western bypass म्हणजे आमकां साश्टीकारांक खूब गरजेचो. आमकां तो बायपास जाय. आमचे साश्टीकारांनी पयर तें कॉपेल डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणून फाटल्यान हाडून दाखयलेलें आहा की सगळे साश्टीकार आमी एंटी डेव्हलपमेंट न्ही म्हणून. दॅट वी आर विलिंग टू बी वी आर हॅविंग द प्रॅक्टिकल विजडम. प्रॅक्टिकल विजडम इज अ बिब्लिकल टर्म. इट्स देयर इन द बायबल. प्रॅक्टिकल विजडम टू सी दॅट गूड फॉर ऑल हॅपन्स. सो आमकांय तो बायपास जाय, बट इट हॅज टू बी ऑन स्टिल्स. नाजाल्यार तें पुरून तें जावचें ना म्हणून. सो हो म्हजो डिमांड आशिल्लो. आय हॅव वॉसिफरसली स्पोकन ओनली ऑन वन इशू इन द प्रेझेंट लास्ट असेंब्ली बिकॉज इट वॉज टू फास्ट फॉर मी टू बिकम एन ओपोजिशन लिडर इमिजिएटली. काल मेरेन मंत्री डेप्युटी CM आहा, आज ओपोजिशन जाता, बरें जायना म्हणून. पूण हो इश्यूचेर हांव उलयलो ना. आनी प्रमोद सावंतान म्हाका एक क्लियर कट एश्युरन्स दिल्लें की आमी एक तुका स्टिल्सांचेर फातोर्डा मतदारसंघांत तरी बांदून दिता. आनी हांवें म्हणलें खंयच्या पयशांनी बांदतलो तूं. सेंट्रलाचें जायना जाल्यार तुका स्टेट फंड्स वापरून करता. हांवें तूं जाणा न्ही कितले पयशे ते. आपूण जाणा आपलें एश्युरन्स प्रुडंटाचेरूच हें आसतलें. हें म्हज्यान तुका दाखोव येता. 5 काय 10 दीस एसेंब्ली सोंपून ताणें इन्स्पेक्शन थंय केलें. म्हणजे ते स्टिल्स बिल्स कांय जावचें ना. सो हाव मच डज ही रिस्पेक्ट द हावज. हावजान कितें आसता
की अश्युरन्स कमिटी म्हणून आसता. एज अ स्पीकर आय थिंक ही शूड नो इट. बट तो एश्युरन्स कमिटी गोंयांत कितें, गोंयांत ताका व्हडले अर्थ ना. पूण मुख्यमंत्र्यान अशें बंडलां बिंदास मारप, सांगप उतरां दिवप आनी ती मागीर तोडप. सरकारूच ताजो उतरां तोडून जाला. आज जें ताणें आमकां केलां तो घातूच आसलो. सो तो काडटात घातकी जालो. घातक्याक मागीर कितें म्हणप आतां? घातक्याक मागीर पर्सनल जालें. घातकी जर हांवें म्हणलें ताका, ताणें म्हाका घात केला, हांवें ताका घातकी म्हणप ना. बरें, आतां ताणें वचून इलेक्शनाच्या टायमार दोडामार्ग गेलो तो. आज तुवें पळयलां दोडामार्गाचे कोण तरी म्हजेर स्टेटमेंट काडटात. आज पेपरार आयलां क्रिटिसायज विजय सरदेसाय. अरे हांव खंयचो आयलो रे? दोडामार्ग खंय उरलें आनी फातोर्डा खंय उरलें रे? आनी हांव खंय तांचे मिसगतेक गेलां? हांवें खंय जमीन घेतल्या दोडामार्ग? हांव तांचे खंय वाटेक आयलां? हांवें प्लॉट घेतल्या दोडामार्ग? म्हजे कडेन कांय प्लॉट ना दोडामार्ग. सो म्हजेर शेकोंत रे कित्याक? सो कोण तरी तांकां इन्स्टिगेट करता. सो म्हजो प्रश्न सादो आहा, मुख्यमंत्री गेल्लो थंय कॅनवासिंगाक वतात तूं प्लॉट घेता? म्हळ्यार तुजो फोकस खंय आहा? प्लॉट घे रे तूं प्लॉट घेतलो म्हणून म्हाका कांय दूख ना. घेवचें ताणें प्लॉट, कांयच प्रॉब्लेम ना तातूंत. आनी तो जर प्लॉट गोंयचे भायर घेता जाल्यार दुसरो एक प्रश्न येता. तूं लोकांक इन्वेस्ट करपाक गोंया आपयता, तूं वायब्रंट गोवा म्हणटा, आतां तूं इन्वेस्ट थंय करता? आतां तो म्हणटा तुगेली सगळी प्रॉपर्टीची चवकशी करता. कर मरे चवकशी, बिंदास कर चवकशी. यू आर ओपन. 100% ओपन. म्हजी चवकशी करपाची कांय ना. म्हजी तो जें उलयता, जेन्ना हांव आमदार नाशिल्लो तेन्ना म्हजे एसेट चड आशिल्ले म्हणटा तो, आनी आमदार जातकर एसेट कमी जाले. सो ही इज बेसिकली विंडिकेटींग माय स्टँड की आमदार जातकर म्हाका धंदो करपाक चड टायम नाशिल्लो, म्हजो फोकस आमदारकीचेर आशिल्लो. सो यू आर ओपन फॉर एनी एंड ऑल इन्वेस्टिगेशन. What difference between me and him is that when I am in the opposition, I work as an opposition MLA. When I am in the minister, I work for basically working for the people makes me have little time or less time than working for myself as a professional. So you are open for all inquiries. Of course, open for all. And in any case, whether I am open or not, inquiry has to come, it will come. And inquiry has already happened there. In that case, what he is talking about, there has been already an inquiry conducted because of a complaint by the Congress. पण तुका आतां फुडें सांगता हांव, तुजे स्टेट प्रेसिडेंटान तांच्या काँग्रेसच्या म्हणिल्लें हा आमी केस फायल केल्या म्हणून. सो वॉट इज दीस इज नॉट येट अनदर जॉयंट वेंचर. सांगतात मरे ते म्हाका दिसता देशांत खंयच अशें आसचें ना की एक ब्लॉक एक मनशाचेर कंप्लेंट घालता. ब्लॉक म्हणटा तो इश्यूज घेता मरे पब्लिकाचे, कोणाचे एसेट म्हणटा तो इश्यू जाता. पूण घेतलो ताजेर इन्क्वायरी जाली, इन्क्वायरी जावन ती इन्क्वायरी क्लोज जाल्ली आहा. तो परती करता कर, कांय प्रॉब्लेम ना. Pleasure talking to you. येस.